अर्थसंकल्पात केल्ल्या घोषणेप्रमाण अनियमित आणि बेकायदेशीर घरां कायदेशीर करून दितलो अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान वास्कोत एका प्रचार सभेत सांगले। लोकसभा वेंचणुके खातीर दक्षिण गोंयचो उमेदवार नरेंद्र सावय खातीर ताणें मतां मागली। आपले मोदी कडेन संबंद बरे आसात आनी गोंयची कामां करपा खातीर भाजप खासदार आसल्यार गोंयकारांक नव्या सरकाराकडच्यान चड फायदो मेळटलो अशें पर्रीकारान सांगले। आमचो एक मनीस वचून गव्हर्नमेंट जायना, पण आमचो मनीस आमच्या खातीर जाय। हांगा अनेक प्रश्न जे आसा, पोर्ट सिटी आहा, पोर्ट सिटीचे प्रश्न अनेक आहा। हांगा घरां सगळीं लोकांनी बांदल्या, कितलेक वर्सां लोक आश्वासन दिता। हांव तुमकां इतलेंच सांगता की जून म्हयन्याची जी असेंब्ली जातली, जुलय म्हयन्याची, त्या हातून कायदो पास जावन तुमची जी घरां हांगा सगळीं इल्लिगल म्हणटात ताका कायदेशीर स्वरूप मेळटलें, सोडून जे घर रस्त्यार आहा ते। आणि प्रायवेट प्रॉपर्टी आल्या तो वेगळो विषय, कारण तो प्रायवेट प्रॉपर्टी वाल्या बरोबर करता। गव्हर्मेंट कोमुनिदाद स्वताच्या मालकीची जमीन, ह्या सगळ्या जमिनींनी जी घरां आसा ताका कायदेशीर स्वरूप दिलें वतलें। परत सांगता, सोडून रस्तो रुंद करण्याक जो घर येता ताका कितें तरी वेगळी वेवस्था करची पडटली। रस्तो आमी आडोवपाक दिवचे ना, रस्त्यारूच कोणें घर बांदलां जाल्यार ताका रेग्युलरायजेशन जावचें ना। आमी ती बजेटान घोशणा केल्या, हांव आतां घोशणा करता। तुमकां हांव इतलेंच सांगूंक सोदता की हें सगळें करतलो जाल्यार हांगाच्या नरेंद्र सावयकाराक मातशें नेटान भायर सरात, वोटींग करून घ्या, आपले प्रश्न सोडयतले केंद्रा कडेन। मोदी बरोबर आमचे कॉन्टॅक्ट बरे आहा, गोवा इज अ लकी फॉर हिम। आय हॅव गॉट गूड रिलेशन, म्हजे संबंद बरे आहा, फायदो करून घेवपाक मनीस जाय हांगा। गोयचे बीजेपी सरकार तारवट्यांचेर म्हयन्याक सुमार 50 लाख मोडटा म्हण गोवा सिमेंट्स असोसिएशनान लोकसभा वेंचणुकेत भाजपाक तेंको दिवपाचो निर्णय घेतला। संघटनेचो अध्यक्ष डिक्सन वाझान मिडिया मुखार ही घोषणा केली। तारवट्यांचे संघटनेन बीजेपीक तेंको दिवंक विरोध करपी मायकल कोस्ता फाटल्या वेंचणुकेत भाजपाची तिकेट मागतालो असो दावोय वाझान केलो। गोंयांतल्या तारवट्यां खातीर भाजपान पेन्शन येवजण सुरू केल्ल्यान लोकसभा वेंचणुकेत आमी भाजपाक तेंको दिवपाचें थारायला अशें गोवा सिमेंट्स असोसिएशनाचो अध्यक्ष डिक्सन वाझान प्रुडंटाक सांगलें। Since the present BJP government have helped us to get the pension scheme for the seafarers, and they played an important role to obtain the Indian citizenship for the cruise liners. With this help, we are in debt to the present government of BJP. That's why we feel our conscience say that we must give them a help since they have asked us. Now it is already mentioned in the minutes book also that we said if somebody do not agree, they are feel free to vote as per their conscience. भाजपा सरकार तारवट्यांचेर म्हयन्याक सुमार 50 लाख रुपया खर्च करता, तेन्ना भाजपाक आमी विसरूंक शकना अशें वाझाक दिसता। We never pressurize or force anybody, but we feel as a president and the committee members, since the government is spending more than 50 lakhs per month on the retired seafarers, 2,000 widows and the retired seamen are getting the direct benefits yearly, at least 30,000 per person. So that comes to 50 lakhs per month. So how we can go against this government saying that no, we are not supporting anybody? फाटल्या विधानसभा वेंचणुकेन मायकल कोस्ता भाजपाची तिकेट मागतालो, मागीर आता भाजपाक तेंको दिवपाक विरोध कित्याक असो प्रश्न वाझान केलो। The last Lok Sabha election, he was lobbying for a BJP ticket with the Parrikar, which he was denied. Then he contested on the Trinamool Congress as a general secretary of the Goan Cement Association. That is a big step. I would like to ask him why he did not ask for a general body meeting that time. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मयूर नायक। आता पळया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय खबरो। शुक्रारच्यान म्हापसाक गोवा आयुर्वेदीक महोत्सव 2014 चालू जालो। वेदाचार्य मोरेश्वर गैसासान 3 दीस चलपी ह्या महोत्सवाचे उक्तावण केले। निसर्ग आरोग्य संजीवनी या संस्थेन आयोजित केल्ल्या ह्या आयुर्वेदीक महोत्सवात लोकांची मोफत भलायकी तपासणी करतले। त्या भायर आयुर्वेदा विशीं प्रात्यक्षिकां दाखयतले अशें निसर्ग आरोग्य संजीवनीचो अध्यक्ष किरण दाबोळकरान सांगले। 30 मार्च मेरेन सकाळी 10 ते रातच्या 8 मेरेन हो महोत्सव चालू आसतलो। फोंडे विकास समितीन उत्तर गोंयांतलो काँग्रेस उमेदवार रवी नायकाक तेंको दिला।
फोंडा विकास समितीन थारायला नॉर्थ गोवा रवी नायका सारको फुडाऱ्याक जाच्या आंगान धडाडी आसा अशा मनशाक मत दिवचें. रवी हो एकूच उमेदवार उत्तर गोंयांत तरी आसा की जो उत्तर गोंयचो डेव्हलपमेंट करतलो. म्हाज्या अनुभवा प्रमाणे आमच्या अनुभवा प्रमाणे रवी हो गप्प बसपी आसा न्ही. प्रुडंटा खातीर चंद्रशेखर सावंत आनी विवेक प्रभू. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.